नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 19व्या मेळाव्यात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं 51,000 परस अधिक युवांक नियुक्तीपत्रां भेटयलीं. हे वेळार प्रधानमंत्र्यांनी उलोवप केलें. हालींच केल्ली 5 दिसांची आपली विदेश भोंवडी फक्त राजनैतिक दृश्टिकोनांतल्यान नासली जाल्यार ती संवसारीक पावंड्यार भारतीय युवांक खातीर रोजगाराच्यो नव्यो संदी उपलब्ध करतली अशें प्रधानमंत्री हे वेळार उलयले. 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। एक तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। अमेरिकेचे विदेश मंत्री मार्को रुबियो 4 दिसांच्या भारत भोंवडेर आयज कोलकातात पावले. ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतले. वेपार, संरक्षण, उर्जा सारख्या मळांचेर द्विपक्षीय सहकाराक चालना दिवप हो तांच्या ह्या भारत भोंवडेचो हेत आसा. रुबियो हांची ही पयलीच भारत भोंवडी आसा. ह्या भोंवडे वेळार ते आग्रा आनी जयपुराचो लेगीत दौरो करतले. 26 मेक नवी दिल्लीत जावपी क्वाड समूहाच्या बसकेत ते वांटेकार जातले. विदेश मंत्री एस जयशंकर हांच्या अध्यक्षतेखाला जावपी ह्या बसकेत ऑस्ट्रेलिया, जपान आनी अमेरिकेचे विदेश मंत्री वांटेकार जातले. गोय सरकार आनी गोय राज्य जैवविविधताय महामंडळाच्या जोड पालवान दोनापावलाच्या लोकभवनात आंतरराष्ट्रीय जैवविविधताय दीस 2024 मनयलो. ह्या कार्यावळीचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. हे वेळार जैवविविधतायेचो सांबाळ करपी संशोधक, पत्रकार आनी जैवविविधताय वेवस्थापन समिती तेच प्रमाण रानजीवांचे राखण करप्यांक राज्य जैवविविधताय संवर्धन भोवमान 2025 भेटयलो. ह्या कार्यावळी वरवीं गोंयांत सुरू आशिल्ल्या जैवविविधतायेच्या जतनायेचे यत्न, वातावरण बदला कडेन आस्पावन घेवपाचे यत्न, शेतकामाच्या उदरगती खातीर सुरू आशिल्ले गोंय सरकाराच्या यत्नांचो नियाळ घेतलो. गोंयची सैमीक संपदा भोवमोलाची आसा. गोंयाक जो सैम लाभला तसो देशांत हेर राज्यांनी पळोवपाक मेळना. राज्य अस्तंत घाट आनी हांगाचे वन्यजीव हीच गोंयची खरी संपत्ती जावन आसा आनी तांकां सांबाळप ही आमची जापसालदारकी अशें मुखेलमंत्र्यांनी कार्यावळीत उलयतना सांगलें. बायोडायवर्सिटी अशी स्टेट आसा, आमकां सगळ्या जाणांनी ही बायोडायवर्सिटी आमी म्हणून दवरपाचें काम तितकेंच आमचें आसा. आनी ही बायोडायवर्सिटी सातत्यात फॉरेस्ट आसतले, रिवर्स आसतले, वॉटरफॉल आसतले, मँग्रुव्ज आसतले, वेटलँड आसतले, खाजन लँड आसतले, वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसतल्यो, मेडिसिनल प्लांट आसतले, ट्रेडिशनल सीड्स आसतली, मरीन बायोडायवर्सिटी आसतली आनी ब्युटिफूल इकोसिस्टम आसतली. ह्या हातूंतल्यान हें सगळें प्रिजर्व आसा. आमी जेन्ना हें पळयता तेन्ना ते एके वाटेंतल्यान आमचे वेस्टर्न घाट्स, दुसरे वाटेंतल्यान आमचे अरेबियन सी हाजो जेन्ना टोटली इकॉलॉजिकल बॅलन्स आमी आमच्या स्टेटीत सांबाळून दवरला, हाज्याय फुडें तो सांबाळपाची आमकां सतोदीत गरज आसा. म्हणून आमी जें म्हणटा की नेचर सांबाळपाची जबाबदारी ही फक्त सरकाराची न्ही, राज्यांत जावपी प्रत्येक मनशाची आसा, हांगा येवपी ट्युरिस्टांची आसा, आमची सगळ्यांची आसा आनी तें सगळें मेळोन आमी ती सांबाळुया.
गोंयांत कोण्याचें उत्पादन घेवपा खातीर सरकार यत्न करता आनी 225 किलोमीटर लांबायेच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोनूय देगांनी वेगवेगळ्या तरांची झाडां लावपाचो यत्न लेगीत सरकार करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. गोंय जैवविविधताय वेवस्थापन समिती आनी आपमजत गटाच्या मजतीन ही कार्यावळ 5 जूनासावन सुरू जातली अशी माहिती तांणी मुखार दिली. स्टेट हायवेज हाजेर मोठ्या प्रमाणात प्लांटेशन करपाचें सरकारान थारायलां. प्लांटेशन इट इज अप्रॉक्सिमेटली 250 किलोमिटर्स ऑफ द प्लांटेशन गोंय सरकार करतलें आनी ज्यो BMCs बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट घेवपाक तयार आसा ताज्या खातीर लागपी फंड सुद्दां प्रोविजन आमी करतले की तुमी सांगची ही 20 गोंय विद्यापीठात 23 आनी 24 मे ह्या 2 दिसा राष्ट्रीय युवा संसदेचें आयोजन जाता. ह्या युवा संसदेचें उक्तावण गोंय राज्याचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू आनी केरळ आनी तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांच्या हस्तुकीं जालें. हे वेळार गोंयचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार गोविंद गावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. युवा संसदेच्या निमतान आमी कितें शिकपाक आयल्यात, कितें जोडपाक आयल्यात, कितें करपाक आयल्यात आनी आमकां खंय वचपाक जाय हाची जाण जाता अशें केरळ आनी तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांणी उक्तावणा वेळार सांगलें. क्या करने की आवश्यकता है? नेशनल यूथ पार्लियामेंट की वजह से इसको हम क्या पाना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है. राष्ट्रीय युवा संसदेच्या आयोजनाचे सगळ्यात व्हड म्हत्व म्हळ्यार भारताच्या लोकशायेची स्फूर्त साजरी करप अशें गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी उक्तावणा वेळार उलयतना सांगलें. Merely an event. It was a celebration of India's democratic spirit. It was heartening to see so many young minds coming together to deliberate, discuss, and engage with the ideals that form the foundation of our republic. बोर्डे दिवचलच्या सिया कॉम्प्लेक्सात आयज उजो लागिल्ल्यान फ्लॅटात आशिल्ल्या म्हालाचें लुकसाण जालें. संतोष सुतार आनी तांचे कुटुंब ह्या फ्लॅटात भाड्याचेर रावताले. कांय कारणाक लागून तांचे कुटुंब भायर आशिल्ल्यान तांचो जीव वाटावलो. घरात भितर आशिल्ल्यो भांगराच्यो वस्तू आनी रोख पयशे लासून गेल्यात अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिली. उजो पालोवपी दळान आतां उज्याचेर पुराय नियंत्रण मेळयलां. ना शॉर्ट सर्किट म्हणून आमी इन्वेस्ट करूं शकना. म्हणजे कशें आहा थंय आमी जेन्ना पावले तेन्ना ऑलरेडी तेंचो डोर ओपन आसलो आनी इतलो स्मोक आसलो की आमकां मागीर आमचे जे कलीग आहा सगळे तेंच्या पिल्ले परत आशिश ते स्टाफ आहा आमचे प्रवीण चंदा सगळ्यांनी इतले ड्युटी स्टाफ हे करून आमी BSED इतले स्मोक आसलो की आमकां BSED यूज करचो पडलो आनी ते BSED यूज करून आमी भितर एंट्री मारली आनी जाता तितलो उजो कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो. एक रूम आसा आनी त्या रुमान आमकां अशें निदर्शनाक येयलें की त्या रुमान तेंचो देवारोय आसलो. कितें म्हणजे देवघर आसलें. मे बी ते रिजन सांगूं शकना कितें आलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या संकल्पनेंतल्यान तयार जाल्ल्या चेक बाय दोतोर ह्या उपक्रमा अंतर्गत गोंयांत 5 मे ते 5 जून मजगतीं हेल्थ विथ आयुर्वेद ही खासा मोहीम सुरू आसा. ह्या मोहिमेच्या माध्यमांतल्यान नागरिकांक फुकट भलायकेचो सल्लो, भलायकेचे फुकट उपचार आनी फुकट वखदां पुरयतात. आयिल्ल्या दुयेंतींची नोंदणी म्हायती दवरपा खातीर एक खासा सॉफ्टवेराचो लेगीत वापर केला अशी माहिती गोंय आयुर्वेदीक कावन्सिलाच्यो अध्यक्षा डॉ. स्नेहा भागवत हांणी दिली. ह्या मोहिमेची अदीक म्हायती मेळोवपा खातीर नागरिकांनी goaonline.gov.in ह्या संकेतथळाक भेट दिवची अशें आवाहनूय केलां. आमच्या हांगा आतां उर्जा वेलनेस सेंटर हांगा 5 मे ते 5 जून हेल्थ विथ आयुर्वेदा ह्या कॅम्पेनाच्या अंडर फ्री मेडिसिन, फ्री कन्सल्टेशन आणि फ्री ट्रीटमेंट ह्या कॅम्पेनाच्या अंडर ऑनरेबल CM डॉ. प्रमोद सावंत ह्या इनिशिएटिव्हाच्या अंडर कॅम्प चालू आसा. पणजे हांगा हो कॅम्प चालू आसा. हातून स्पेसिफीक म्हणल्यार आमकां एक सॉफ्टवेअर दिला. त्या सॉफ्टवेअराच्या थ्रू आमी ते पेशंट्स रजिस्टर करप आनी तांचे अप्रूव्ड मेडिसीन लिस्ट, अप्रूव्ड मेडिसीन रेट्स आसा ते आमी थंय घालप आनी ते सॉफ्टवेअर म्हणजे इट इज गिवींग रियल टायम पिक्चर ऑल्सो
सो कितले पेशंट्स जाले आनी कितले ट्रिटमेंट्स जाले डे टू डे ताजेरूय आमकां म्हायती मेळटा. तशेंच आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.